एक वास्कोची उदरगत करपाक सगळे जाण एक जाल्ले आसा. हांवें पयल्याच बायटीचेर सांगलेलें मेन इश्यू आसा जो आसा वास्कोन तो गार्बेजचो इश्यू तो खंय तरी आमी सुटावो घेतले. पूण हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टी BJPच्या शिवाय हांव चॅरपर्सन जावंक शकना. तसोच पार्टीचे धन्यवाद करता. पार्टीचो अध्यक्ष बाब सदानंद शेट टाणावडे तेचे धन्यवाद म्हणटा. आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे देव बरें करूं म्हणटा. काहीची गरज की म्हाजो कलीग कावन्सिलर गिरीश बाब फॉर्म भरला अनओपोज ऑलरेडी जाला. फाल्यां ऑफिशियली डिक्लेअर जातले. हांव ताका सदांच एक उर्बा बरी हितून पळयता. हांव सांगूंक सोदतां की जितली म्हजी कामां पेंडींग आसलेली तो ती कामां पुरी करतलो. कित्याक आतां कांय सांगतलो कितें म्हणजे कामां कितें पेंडींग आहा कितें आहा तें सांगतलो. खंयचे तरी ऑपोजिशनाचें काम आसता की तो कितें रॉंग करता पळय तें पिन पॉयंट करपाक मागीर तो आपली मिस्टेक रेक्टिफाय करता. समज गिरीशान कितें रॉंग केलें जाल्यार आमी कावन्सील मिटिंगेन ताका आमी सांगतलेच की हेतून रॉंग केला म्हणून. ज्या कारणान तो रॉंग करता म्हणून न्हू की तेणी कितें सुदारणा चॅरपर्सन सुदारणा करपाक तो करतलो. काउन्सिलर गिरीश बोरकर जो वास्कोचो MLAचो खास मनीस मानता म्हणून लोक जे म्हणटा वास्कोचो आमदाराचो खास मनीस गिरीश बोरकर ही अपेक्षा आसली की खंय तरी तो अनओपोज जिखतलो. आयज जेन्ना नॉमिनेशनाचो टायम जालो आयज ताणें पयलीं सकाळीं येवन आपलें फॉर्म भरलें. आतां 12 जाय मिन्स कोणेंच फॉर्म भरूंक ना आनी खंय तरी आयज गिरीश बोरकर जो आसा तो अनओपोज जिखलेलो आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.